वॉर्ड नंबर 5 खंय तरी उदरगतीची कामाक सुरवात जाली अशें वॉर्ड कावन्सिलर दामोदर नायक म्हणटा। 15 फायनान्सा अंडर हे सगळे प्रोजेक्ट चालू आसात। हेच्या खातीर त्यांनी चेअरपर्सन तसो आदलो चेअरपर्सनाचे धन्यवाद केले आनी आपूण जे इलेक्शना टायमार जे लोकांक कमिटमेंट केल्ले ते खंय तरी आयज पुराय जाता अशेंय त्यांनी सांगले। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज म्हाका खूब खोशी भोगता कित्याक हांवें इलेक्शनाच्या टायमाचेर एक प्रॉमीस केल्लें की हांव तुमकां काम करून दितलें आनी तेजें आयज खंय तरी लोकार्पण म्हणल्यार इनॉग्रेट जालें आनी ऑलमोस्ट काम हाफ वे जाला, स्टार्ट जाला। सो सांगून खूब बरें दिसता की हें आमचें काम अंडर 15 फायनान्सान जाता। टोटल काम एस्टिमेट 13 लॅक्साचो आसा। एक्चुअली 3 कडेन जाता। हांगा सकयल दाऊद हाऊस टू हांगा इब्राहिम हाऊस म्हणले एक इंटरलॉकिंग पेवर्स करता, प्लस थंय एक घाटाचेर एक स्लॅब आहा। परत हितूंतलेच फुडें आमचे नेक्स्ट पार्टान जेटी थंय सतीश बार आहा, थंयच्यान फुडें देंवन तळवणकर घरा हाऊसा कडेन वयतले, थंयच्यान परत वयर चडटले राघोबा कोटकराचे थंय वयतले। थंय एक पार्ट कंप्लीट जातलो आनी सेम परत हेच काम रुंबेश्वर मंदिरा कडेन थंयच्यान स्टेप्स करून वयर शानूर हाऊस तेजे कडेन वयतले। हे काम हाडपाक हांव आमचे एमएलए राजे बाबान खूब आमकां फॉलोअप करपाक केलें आनी हे काम एक्चुअली आमचो एक्स सीपी लिओ बाब जो तुमकां मॅन ऑफ एक्शन म्हणून वळखून येता तेणें तेजे अंडर काम जालें आनी ताका तितकोच तेज्या पावलार पावल दवरून आमचो सीपी गिरीश बोरकार बरें काम करता आनी म्हाका सदांच तेजें सांग आसता आमी सगळे मेळोन रावचें आनी वास्को खातीर कितें तरी आमी काम करचें, जेणे करून एक आमी आसत नासत फाल्यां आमचें एक नांव उरतलें। जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना हें काम 15 फायनान्सान येयल्लें आनी जेन्ना आतां गिरीश आमचो दुसरो चेअरपर्सन जालो आनी तेणें कंटिन्यू करून हें सगळें काम हाडलें आनी आतां 15 फायनान्सान हें काम येता प्रत्येक वार्डान आमच्या 25 वार्डान हें काम आहा। सगळ्यांक 20-20 लाखांचें काम पडलेलें आहा। दामू आमचो हे वार्डाचो कावन्सिलर 5 नंबर वार्डाचो कावन्सिलर तेका हें काम येयलोलें आहा, तेका 15 लाखांचें 2-3 कोटीन काम येयलोलें आहा। आनी हांव बरेंच देव बरें करूं म्हणटा वास्कोचे एमएलए राजीव सालकर तेणें फॉलोअप केलें जेन्ना हांव आसतना चेअरपर्सन आसतना फॉलोअप करून आनी मिनिस्टराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा विश्वजीत राणेक की तेणें आमकां एप्रुवल दिलो, सगळें केलें आनी हाडून काम आतां आमच्या वार्डान सगळ्या वार्डान जालां 25 वार्डान। आनी आमचो दामू नायक हो वार्डाचो कावन्सिलर बरें काम करता। जेन्ना हांव चेअरपर्सन आहलो म्हजी फाट सोडनासलो, वाड्यार आपलें डेवलपमेंट जावपा जाय आनी म्हाका सामको फोर्स करतालो की फोर्स करून लोकांचें जायतें तेणें काम केलें। जावं तें सिवेजाचें काम केलोलें आहा लोकांक वाड्यार, लोकांक जायतो हेल्प करता तो आनी तशेंच तेणें करचें, ताका देवान आदार दिवचो, तशेंच लोकांक हेल्प करचें आनी ताका तेच्या वाड्याचो लोकांचो सपोर्टूय ताका आहा, तशें कोट्टा दाखोवन दिता की तो लोकां फाटल्यान डेली आसता। तशें आमचे सगळे कावन्सिलर 25 कावन्सिलर बरें काम करता। तुमी आयकलें आसतलें आमचे 25 वार्डान डेवलपमेंट काम चालू आहा, सगळे वाड्यान डेवलपमेंट काम चालू आहा। अशेंच उरचें आनी अशेंच सगळे एकठांय रावन लोकांचें डेवलपमेंट करपाचें। म्हाका कमीत कमी एटलीस्ट 30-35 लाखाची कामां पेंडींग उरलेलीं आहा, थोड्यांच्या वार्डान जावन नासलेलीं, पूण खंय तरी सुरवात जाल्ल्या वॉर्ड नंबर 5 आमचो एक सारको डायनामीक यंग कावन्सिलर बाब दामू नायकाच्या वॉर्डान हे टायल्साचें काम चालू आसा। प्रत्येक आतां तुमी पळयतले ते लास्ट 15-20 वर्सां जालीं आसतलीं हांगा सिमिटाचें आसलेलें आनी ऑलरेडी सगळें केल्लेलें, पूण लोक तरी पण कशें रावले आनी आयज तांकां खरो बरो दीस येयलो देवाच्या कृपेन। दामू हांगा येवन ते दामून पास करून हाडलें आनी आयज टायल्साचें काम सुरू जाल्यार हांव पयलींच सांगता आमचे सगळे कावन्सिलर काम करता, खंय नाल्यार खंय मातशें चुकता, हांव कांय म्हणूंक शकना कित्याक लास्टाक आमी मनीसूच। पूण हांव तुमकां इतलेंच सांगता ह्या 2-3 वर्सां भितर तुका एक हें कावन्सिल जें आसा फॉर्म आसा तें कितें नवीन करून दाखोवतलें आनी वास्को आनी फूल मुर्मुगांव एक बरें नेवें डेवलपमेंट करतलें अख्ख्या वाड्यांनी आनी गल्लींनी खंय खंय जे रस्ते ना, फुटपाथी ना, ते सगळें जातलें। हें तें तुमी हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतून सांगता आनी सगळ्यांक लोकांक सांगता तुमी आमच्या कावन्सिलरांचेर विश्वास दवरचो, आमी बरें काम करपाक येयल्या हांगा। देव बरें करूं।